प्रायवेट मीटिंग चालू जावपाची CMची. हाव इज द मूड एंड वॉट इज युअर प्लॅन बिफोर द CM कम्स? एनीथिंग इज देअर इन स्टोर फॉर द पीपल टू नो? सध्या वातावरण एकदम बरें आसा, थंड वातावरण आसा आणि आमचे मुर्मगांव गोंयचे लोक सगळे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराची वाट पळयता. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर थोड्या टायमा भितर एक 5:30 म्हटल्यार आमच्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन पावतलो. तो पर्सनली जो ट्रॅक जंय फॉर्म्युला 4 जाता तेजें इन्स्पेक्शन करतलो आनी तें इन्स्पेक्शन केल्या नंतर तो लोकांक मेळटलो. त्याच प्रमाणे आमचे कावन्सिलर म्युनिसिपालिटीचे जे कावन्सिलर आसा तेंच्या वांगडा मिटींग करतलो आनी तेंचे सगळ्यांचे व्यू आयकून घेतलो. हे प्रमाणे आमचो आसा, तेजे लागून सगळे अरेंजमेंट आमी केल्लेले आसा. सर, सद्याक तुमचो स्टँड कसो आसा जेन्ना आमी हो रेस पळयता? यू थिंक इट इज अ पॉलिटिकल ऑपोजिशन ऑर यू फील द पीपल आर इनकन्विनियन्स? तुमचो स्टँड कसो आसतलो आयज? पळय, आयज कितें जालां, म्हाका एज अ रिप्रेझेंटेटीव, एज अ MLA ऑफ मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सी, म्हाका मुर्मगांवचे सगळे लोक एकत्र रावलेले जाय, वांगडा रावलेले जाय, खुशेन रावलेले जाय. कोणें नाराज जावपाची गरज ना. आयज भारतीय जनता पार्टीचे अंडर सगळे लोक एकठांय रावलेले जाय आनी म्हाजो एकूच स्टँड आसा, हांव सदांच लोकां बरोबर आसतलो. आयज पर्यंत हांवें कसलोच असो स्टँड घेवना जे लोकांचे विरुद्धाक वचो. समज कसलो विशय लोकांक नाका जाल्यार हांव लोकां बरोबर आसतलो, लोकांक जाय हांव लोकां बरोबर आसतलो. सो तेज्या लागून म्हजो इतलो स्टँड आसतलो की आय विल ऑलवेज स्टँड विथ द पीपल. लोकांच्या बरोबर आसतलो हांव. हो म्हाजो क्लियर कट स्टँड. आयज कितें जाल्लेलें आसा, हो विशय पॉलिटिकली मोटिवेट केल्लो आसा. लोकांनी आपले सेल्फीश बेनिफिटाक लागून हो विशय पॉलिटिकली केल्लो आसा. आयज जे कावन्सिलर ओपोज करता, आयज जो एक्स MLA ओपोज करता, हे खंयच्या पार्टीचे? हे आमच्याच भारतीय जनता पार्टीचे लोक. आयज तांकां जर कितेंय विशय आसलेलो जाल्यार तांकां फर्स्ट प्रिफरन्स आसलेले वचून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक मेळोंक शकताले, पार्टी लिडरशिपाक मेळोंक शकताले, आमचे ऑनरेबल पार्टी प्रेजिडेंट दामो नायकाक मेळोंक शकताले, तेंचे कडेन डिस्कस करूंक शकताले, तांकां सांगूंक शकताले कितें इश्यू आसा तो. आयज तेंच्यांनी पब्लिकली पार्टीचे अगेन्स्ट उलोवन, गव्हर्मेंटाचे अगेन्स्ट उलोवन असो विशय केल्लो आसा. आयज लोकांक ते खंय तरी मिसगायड करता स्वताच्या फायद्याक लागून, स्वार्थाक लागून. हांव तांकां इतलेंच विचारपाक सोदतां, जेन्ना जेन्ना MPA जावं या बाकीचो कसलो विशय जावं घरां मोडपाक येता, जेन्ना वॉर्ड नंबर 6 भरत लिंगेचेर घरां मोडपाक येयली, डेमोलिश करपाक, तेन्ना हो कावन्सिलर खंय आसलेलो? जेन्ना हर्बर घरां मोडपाक येयली, वॉर्ड नंबर 1ची कावन्सिलर खंय आसलेली? जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान रस्तो ब्लॉक करपाक लागून येयली, जेंची ट्रेडिशनल पाथवे आसलेली, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ब्लॉक करपाक येयली, तेन्ना ते कावन्सिलर खंय आसलेले? असो खूब विशय आसा. जेन्ना जेन्युअन इश्यूज आसता पळय तेन्ना कोणूच येयना. तेन्ना तुमी फुडें रावा मरे एज अ लोकल रिप्रेझेंटेटीव. ते रावना. बट ह्या विशयाक हेंचो सेल्फीश इंट्रस्ट आसा, एक हिडन एजेंडा आसा. हे हिडन एजेंडाक आपलो खंय तरी स्वार्थ करपाक लागून हे फुडें चल्लेले आसा. बट हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर येतलो, चीफ मिनिस्टर जे तो सगळे लोकांक विचारान घेतलो, जे डिसिजन गव्हर्मेंट घेतलो ते म्हाका मान्य आसा. आनी हांव परत एकदां सांगता, जे लोकांक जाय तेच जातले आनी हांव सदांच लोकां बरोबर आसतलो. सर, आता इतले पॉलिटिक्स जाले, इतले मिटिंग जाली, यू आर मेकिंग सम व्हेरी बिग स्टेटमेंट. यू आर ट्रायंग टू से की जे लोकांक रेस नाका जाल्यार सुद्दां तुमी लोकां वांगडा आसतले. दॅट इज नो सेल्फिश इंट्रस्ट फ्रॉम युअर सायड. सो म्हाजो कसलो सेल्फिश इंट्रस्ट ना. म्हाजेर खूब एलिगेशनां जाली कित्याक म्हाका कसलो फायनान्शियली बेनिफीट मेळ्ळा काय म्हणून, कोण म्हणटा म्हाका कसले गिफ्ट मेळ्ळा काय म्हणून. सो असले खूब एलिगेशन जाल्लेले आसा. सो पळय, एलिगेशन करप हो कोणाकूय रायट आसा, कित्याक कोणीय उलोवंक शकता. उलयले म्हणून, एलिगेशन्स केले म्हणून ते खरें आसना. बट इन रियलिटी म्हाका जें दिसता, कित्याक आयज मुर्मगांवा भितर एक जे शांताचें वातावरण केलां, शांती आसा, कसलेंच ना. पयलीं कशें आसलें, डिफरन्शिएट आसलेलें, एकामेका कडेन उलोवपाक लोक भियाताले. लोकांची घरां, जे ऑपोजिशन तेंची सगळ्यांची घरां बंद पडटालीं, तांकां घरां बांदपाक दिना. आयज तो फ्रिडम सगळ्या लोकांक दिलेलो आसा. ते ऑपोजिशन आसूं, रुलिंगाचे आसूं, कोणीय आसूं, सगळ्यांक तितलोच अधिकार हांवें दिलेलो आसा. आनी केन्नाच कोणाक त्रास म्हणटा तो करूना. आयज आख्खे आमच्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सी हे सगळो लोक तुमकां मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सी सांगतलो. आयज रिवेंज पॉलिटिक्स म्हणटा ती टोटल मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन बंद जाल्लेली आसा. इतलेंच हांव सांगपाक सोदतां. आनी त्याच प्रमाणे जे लोक पॉलिटिक्स करता हे आपली खंय तरी हांकां कितें जाल्लेलें आसा, म्हाज्या विरोधाक कसलो इश्यू मेळना ना, कसलो करप्शनाचो मेळना, कसलोच मेळना, कितेंच मेळना, सगळे पॉझिटीव आसा. आयज खंय तरी बिश्टो म्हाजेर एलिगेशन करपाक लागून, डाग लावपाक लागून एक बरो जो स्पोर्ट्स इव्हेंट येता आमच्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सी,
ताका जर ओपोज करता आनी ओपोज कोण करता, थारावीक थोडेच लोक करता. आयज आमचे बोगदेकार भावांक सगळ्यांक लोकांक मिसगायड करपाक लागलेले आसा. आयज हांव तांकां सांगता, इवन आमचे बोगदेकार लोक हे म्हाजे लोक, आयज जर तांकां कसलो असुविधा जाता, तांकां जर प्रॉब्लम जाता तांकां खरेंच दिसता बाबा हो रेस जावची न्हू आनी तेंचे जर मनान तशें आसा जाल्यार आय वील ऑलवेज स्टँड विथ द पीपल. आयज लोकांनी आपले विचार, आपलो इश्यू आसा तो सीएमाच्या फुड्यान मांडचो आनी एप्रोप्रिएट डिसिजन आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर घेतलो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.